तर आमी ढवळी फोंडा हांगा आसा जे जाग्यार गेले 2 वर्स पयलीं हांगा मोठ्या प्रमाणात उजो लागून हांगा सगळे स्क्रॅप अड्डो जळिल्लो पंपा कडेन आनी थंयच आसा. आनी जेन्ना हेज्यान पयलीं जवळ जवळ 7 स्क्रॅप अड्डे कवळे पंचायतीन हांगा डेमोलिश केल्ले. परत पयल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणात परत स्क्रॅप अड्डे जाल्ले आसा. आज पंचायत कवळे पंचायत जी सरपंच मनुजा नायक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयज हांगा सगळे पंचायत मंडळ हांगा सर्वे करपाक आयिल्ले आसा. आनी तेणी सांगलेलें आसा की हे स्क्रॅप अड्डे मुखार आमकां भरपूर त्रासदायक ठरतले, तेन्ना एज पर कोर्ट ऑर्डर आमी ते डेमोलिश करतले अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी तेजे संदर्भात आतां तेंची मोजमाप चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर ढवळीच्यान एकनाथ हेडेकर.